हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आम्ही सुरवातेक मागणें करया. अर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर. आनी हो जावन आसा आयज आमचो निमाणो दीस. तुजें उतर आमच्या कानार पडलां. कित्याक तुजें उतर म्हणटा, देवाचें उतर आयकून आनी आयकून भावार्थ येता. अर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या भावार्थ तुवें आमकां एक देणें कशें दिलां आनी तें तुज्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ वाडटा. तुज्या उतरांतल्यान आमकां सगळें बरेंपण फावो जाता. येद्या वखदार आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी तुका वाखाणटा बापा, तुज्या बरेपणा खातीर, तुज्या बेसांवा खातीर. सगळें जें तुवें आमकां ऑलरेडी तुज्या पुता उद्देशी करून दवरलां. येद्या वखदार तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय, दर एक उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरता तें जावनी तुजें उतर दोनिया, तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी जें तूं कितें आमकां शिकोवंक सोदताय, आमी तयार आहा बापा तुजें उतर आयकोपाक. तुजें उतरान आमकां सगळें बरेंपण आहा. तुजें उतर जावन आसा जिवें, आनी हें जिवें उतर आमकां भोव गरजेचें. हें जिवें उतर आमकां जाय आमच्या जिवितान. आमच्या जिवितान आमकां जायती परिस्थिती येता. आमच्या जिवितान आमी अणभवता, आमी जिवी आसतना आमी मेललीं कशीं जियेता. पूण तुज्या ह्या उतराक पदवी आहा बापा. हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर जावन आसा सत. ह्या स्वता परस आनी कसलेंच सत ना. अर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. दर एक उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरता तें तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आनी तूं जोण एकल्याक हिंगासोर वखताय. संवसार घडच्या आदीं तूं तांकां वखताय. सगळीं रोचनां घडच्या आदीं तूं तांकां वखताय. तेंच्या आवयच्या कुशव्यान जेन्ना ती जल्माक येवची आसली तेज्या आदींसून तूं तांकां दर एकल्याक वखताय. अर्गां तुका बापा, आमीच तुका वळखोंक विसरल्या. आमीच तुजी आज्ञा पाळूंक ना. पूण तूं आयज आमकां शिकयताय कशे भाशेन ह्या उतराचेर थीर रावपाक, कशे भाशेन हें उतर तुवें आमकां दिलाय. ह्या संवसारान कशें आमकां अधिकार चलोवपाक. जेजूच्या नांवान आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. सो सुरवातेक जावन देवान पयलें कितें घडलें? हे वाटेन स्वर्ग आनी संवसार. कितलीं जाणां म्हणटा स्वर्गूत? शुअर? शुअर तुमी? स्वर्ग आनी संवसार 100%? प्रेज गॉड. आमकां खंय कळीत जाता ही देवाची बसावणी? हें देवाचें उतर आमकां खंय कळटा? प्रेज गॉड. आमी जाणा सुरवातेक सावन देवान कशेपणी कितें घडलां, कशें घडलां तें आमकां खबर आहा. पूण आतां देवान घडलां तें सगळें आतां आमी आयज पासून आमकां मेळत आहा, आमी पळयत आसा. सजमता? पूण आतां ह्या संवसारान जो अधिकार आहा तो कोणाक दिला? आमकां दिला, मनशांक दिला. पूण आमी मनशां अधिकार हो घेता? कितलीं जाणां घेता? ओके, हे सायडीन दोगां तिगां आहा. हे सायडीन आर्गां जेजूक आमी घेवपाक जाय. कित्याक तें आमकां एक देणें कशें देवान फावो केलां. सुरवातेक सावन तेणें सगळें घडलां तें उतरा उद्देशी घडलां. आनी हेंच उतर, जिवें उतर आतां आमच्या जिवितान तेणें आमकांय दिलां. तें आमकां दिसना, पूण जेन्ना आमी तें वाचता, पवित्र पुस्तकान आसा तेन्ना आमी वाचता तें उतर जिवें. तुमी भावार्थान सत मानता हें उतर जिवें? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमी आतां पळोवया कशे भाशेन देवान स्वर्ग आनी संवसार घडलो. स्वर्ग आनी संवसार घडलो. जें कितें मनशाक जाय आसलें तितलेंय तेणें घडोवन दवरलें. आनी मागीर ताणें मनशाक रचला न्हू. मनशाक पयलो रचलेलो, मागीर रचला. कित्या खातीर? कित्याक मनशाक ह्या पृथ्वीचेर कांयच उणेंपण आसचें न्हू म्हणून. पूण देवान तर तशें केलां जाल्यार आमी आजून पासून कित्याक तें मानून घेयना?
आमकां खबर आहा देवान सगळें रोचलें आनी निमाण्या दिसा मनशाक रोचला. आनी देवाचो हितून एक हेतू आहा की आमकां कितेंच उणें जायना जावपा खातीर तेणें सगळें तयार केलें आनी उपरांतूच मनशाक रोचलो. पूण मनशाक तर उपरांत रोचला जाल्यार आजून पासून आमी मनशां कित्याक हें उणेंपण भोगता? कित्याक आमच्या जिवितान आमी ना त्यो वस्तू आमी उलयता? कित्या खातीर? कित्याक म्हणून दिसता तुमकां? उतर तुमी जाणा. आतां तुमकां विचारलें सुरवातेक देवान कितें घडलां? तुमी म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार. संवय जाल्या आमकां. जी पळय आमी संवय करता ती संवय उरता. प्रेज गॉड. पूण आतां आमी तर ही संवय केल्या जाल्यार ही संवय आतां तशीच दवरया वो तेजेर आमी सुदारप करपाक जाय? सुदारप करूंक जाय. कित्याक देवाचें उतराकूच पदवी आहा. पूण जो मेरेन हें उतर आमी आमच्या तोंडांतसून उच्चारिना, जो मेरेन आमी आमच्या मनाची नवसरणी करिना, जो मेरेन आमी हें उतर सत मानिना, ते मेरेन पासून आमकां हें दिसती पडचें ना. भावार्थ म्हणल्यार पयले सुवातेर आमी सजमोन घेवपाक जाय. आमकां दिसती पडना पळय तो भावार्थ म्हणल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय. आतां देवाचें उतर आसा. देवाचें उतर आमकां दिसती पडना. दिसती पडटा? दिसती पडटा कोणाक? कोणाक दिसती पडटा? ना. पूण तें आसा. आमी भावार्थान आमी तें सत मानता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो हें पयलें आमी जाणा जावपाक जाय की भावार्थ म्हटल्यार कितें. भावार्थ म्हटल्यार आमकां दिसती पडना पळय तें. आनी देवाची दोर एक बासावणी जावन आसा भावार्थ. तुमी हें सगळीं मानून घेता? देवाची दोर एक बासावणी जावन आसा भावार्थ. जरी तर देवान आतां स्वर्ग रचलो, संवसार रचलो आनी निमाणें तर मनशाक रचला जाल्यार आमी मनशां ही खुशाल आसपाक जाय आसली न्हू. कितेंच उणेंपण आमकां ना. पूण आजून पासून आमी दिसती पडटा तितून आमी सत मानता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? दिसती पडना तितून तुमी सत माना. आमी करता काय तशें? आमी मानून घेता. आमच्या जिवितान कितें घडणी घडल्या, आमच्या फॅमिलीन कितें जालां तेचेरूच आमचो नियाळ. प्रेज गॉड. जरी तर आमी तेजेर नियाळ कोत्ता म्हणल्यार आमी कोणाचेर नियाळ कोत्ता? दिसती पडटा पळय तेजेर. पूण देवाची आज्ञा कितें आहा आमकां? दिसती पडना तेजेर तुमी भावार्थ दवरपाक जाय. आमी तर दिसती पडटा तेजेरूच दवरलें जाल्यार ही देवाची जी आज्ञा आहा, देवाची बासावणी आहा भावार्थाक लागून कशी आमच्या जिवितान आमी अणभवतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो भोव गरजेचें कितें? पयले सुवातेर आमच्या मनाची नवसण. आदलें कितें आहा तें आमी आतां रिन्यू करपाक जाय आमचो मायंड. आनी हें मायंड तर आमी रिन्यू करतली, आमच्या मनाची नवसरणी जातली जाल्यार ह्या उतराची आमकां गरज. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण आमकां एक संवय जाल्ली आहा. जें कितें आमी करून येयल्या, जें कितें आमी कोत्ता तेंच आमी चालू दवरूंक सोदता. पूण ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें जावपाक जाय आमची चाल. तेका लागून थी वयच्या पयलीं आमी रोमन्स 12:2 कितें म्हणटा तुमकां खबर आहा? ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें चलो नाकात. पूण आमच्या मनान सदांकाल कितें? संवसारी उस्के खोती कहें जातलें, कितें जातलें, सगळीं चिंतना, जें कितें 20 वर्सां आदीं घडलां तेजेर आमचो नियाळ. पूण आतां तर आमी मानून घेतलां की जेजू क्रिस्तान आमी एक नवी रचना आनी भावार्थान आमी ती सत मानल्या जाल्यार आमी खऱ्यानच आमी एक नवी रचना. पयलें म्हणल्यार मानून घेवप भोव गरजेचें. सत मानूंक देवाच्या उतराचेर. आमी सत मानता काय? सत मानता? आतां तुमकां विचारलें सुरवातेक देवान पयलें कितें घडलां? स्वर्ग आनी संवसार. आमी आसलीं तेन्ना? देवान स्वर्ग आनी संवसार रचला तेन्ना आमी आसलीं? मागीर आमकां कशी खबर आहा? उतराक लागून. सो जें कितें आमकां जाणा जावंक जाय तें सगळें उतरान बरयल्लें आहा. पूण त्या उतराक तर आमी टायम दिना. तें उतर आमी उतराचेर आमी शिकोना, तें उतराचेर आमचो नियाळ जायना जाल्यार आमच्या मनाची नवसरणी कशी जातली? प्रेज गॉड. मनाची नवसरणी जावप भोव गरजेचें. तेन्नाच आमी आमच्या जिवितान एक स्वयंभावार्थीन जिवीत आमी पळयतलीं. नॅचरल जिवीत न्हू पूण सुपर नॅचरल स्वयंभाव व्हडतें. आनी देवाची ही खुशालकाय आमच्या सवय एक स्वयंभाव व्हडताची जिवीत आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक
आमी अणभवता काय? प्रेज गॉड. ताका लागून आमच्या घरांनी कितें जाता तेंच आमी उलयता. म्हाज्या घोवाच्या बद्दल, म्हाज्या बायलेच्या बद्दल, म्हाज्या भुरग्यांच्या बद्दल आमकां सैतान एक 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 मनान हाडटा. आनी आमी तेज्या प्रमाणे आमी आमची मनाची नवसणी जावचे बदलेक आमी मनान आनीक 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 कितें संवसारी बदता. प्रेज गॉड. पूण जरी तर आमी हें उतर घेवन आमच्या मनाची नवसरणी केली, मानून घेतलें हें उतर कितें सांगता पळय तें, जाल्यार आमकां कितलें सोंपें जातलें हें देवाच्या उतराक फुडो करूंक, हें देवाचें उतर मानून घेवंक, हें देवाचें उतर सांगता तेंच करपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. सो आतां केजेर दवरलेलें आहा. आमच्या जिवितान तर आमी बरेपण अणभवतलीं देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवान आमकां कितें करून दवरलां तेज्या पुता उद्देशी तें आमी कशें अणभवतलीं? कितें म्हणून दिसता तुमकां? देवाचें उतर उतर. पूण आतां उतर जेन्ना आमी म्हणटा, उतर आहा, देवाचें उतर आहा आनी कसलें उतर आहा? संवसारी उतर आहा. पूण आमी आमची चिंतना, आमची सगळें आमच्या मनान, आमच्या काळजान खंयच्या उतरा प्रमाणे आसपाक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे आसपाक जाय. पूण पळोवंक गेल्यार आमी खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा? कित्याक हे संवसाराचे हुस्के खोती जायते फावटी आमच्या जिवितान कितें येता तेंच आमी धरून रावल्या. देवाचें उतर आहा, देवाचें उतर म्हणटा, पूण कांयच आमी अणभवना. कित्याक हे जे पोन्नें कितें आहा तें खऱ्यांनीच तर आमी मानून घेतलां की जेजू उद्देशी आमी एक नवी रचना, ऑल ओल्ड हॅज पास्ड अवे, वी आर अ न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जीसस, जाल्यार खऱ्यांनीच आमी अणभवतलीं. काल भयण शिकयताली न्हू, पोर शिकयताली ती, भावार्थांनी कितें जाय आमकां? पाशियेंस. आमकां पाशियेंस असो निकतें हाडूंक जाता? जाल्यार सगळीं वयता आसलीं न्हू. हें पाशियेंस फकत देवाच्या उतरांतल्यान तयार जाता. फकत देवाच्या उतराक पदवी आहा तें तयारेन हाडपाक. पूण जे मेरेन आमी ह्या भावार्थानूच आहा आनी आमकां पाशियेंस ना, जाल्यार देवाचें उतर कितें देवान बरोवन दवरलां आपल्या उतरा प्रमाणे तें आमी अणभवची ना. कित्याक दोगांयची गरज. ना रे आमच्या जिवितान आमचे वाट कशी जातली? ओही जातली? बॅलन्स जावपाक जाय न्हू. भावार्थ आहा आनी पाशियेंस. पाशियेंसाक एक उतर दिल्लें न्हू कोंकणीन काल. सोंसणीकाय. कितल्या जाणांक आमकां सोंसणीकाय आहा? ही सोंसणीकाय तर तुमी खरेंच तुमच्या जिवितान, तुमच्या गरब्यान, तुमच्या काजारी जिवितान, तुमच्या वावर धंद्यार तर तुमी सोदतात जाल्यार पयले सुवातेर आमकां भावार्थानसून ती तयार जाता. भावार्थ म्हटल्यार कितें तो आमी पयलो सजमोंक जाय. आमकां दिसती पडना पळय तो जावन आसा भावार्थ. आनी भावार्थ आनी पाशियेंस दोनूय ते बॅलन्स करता. आनी आमचें जिवीत केन्ना वांकडें जावचें ना, आमचें जिवीत केन्ना इनबॅलन्स जावचें ना, पूण एक थीर हेजेर आसतलें. प्रेज गॉड. आमी आमच्या जिवितान कार्य कित्याक पळयना? कित्याक आमी फकत भावार्थ करता आनी आमचे जिविताचो जो ग्राफ आहा तो हाल्ला. पूण भावार्थ आनी पाशियेंस, देवाचें उतर म्हणटा भावार्थ आनी पाशियेंस दोनूय हातान हात धरून ती वयता. जे भाशेन एक ट्विन्स तुमी पळयल्या? ट्विन्स जुळणी भुरगीं पळयल्या? ती सेपरेट आसता ओ बाराबरूच भोंवता आनी तेंचें ड्रेसींग बिसींग सगळें कशें सेम टू सेम. सेम मोचे, सेम इस्तीद, सेम क्लिपां, सेम बँड, एवरीथींग सेम. हँकीचीफ पासून सेम, बॅगां सेम, बेल्ट सेम, एवरीथींग सेम. आनी तीं कशीं पळोवंक दिसतात? सेम. सो तेच भाशेन हो भावार्थ आहा आनी हे पाशियेंस. हे भावार्थूय जाय आमकां आनी पाशियेंसूय जाय. पूण खूब फावटी आमकां पाशियेंस ना. आमी बेजारता देवाच्या उतराचेर रावपाक, थीर रावपाक. पूण जरी तर देवान आतां हो स्वर्ग संवसार रचला, सगळें आमकां बरेपणां दिल्या आनी ती बरेपणां तर आमच्या जिवितान आमी सदां काल आमी आसोसोर आमी अणभवतलीं जाल्यार भावार्थूय जाय, पाशियेंसूय जाय. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता कितें सजमना विचारात. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू जेनेसीस 1:1. आतां पळोवया आमी सुरवातेक सावन. हें भोव गरजेचें. देवान कशें रचणेक हाडलें, कितें उलयलो. प्रेज गॉड. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली. ओरंबाक थावन देवान ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली. कितें रचलें? स्वर्ग रचलो आनी प्रितूमय रचली. प्रेज गॉड. इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड द अर्थ. देवान कितें रचलें? हेवन्स रचली, स्वर्ग रचलो आनी संवसारूय रचलो, प्रितूमय रचली. प्रेज गॉड. सगल्यांक ही खबर आहा देवान सुरवातेक कितें रचलें? आसा खबर? कोणाक खबर नासली? पळय कित्याक विचारता? कोणाक सकयल उडोवपाक न्हू, पूण आमी शिकता. हें आमचें फावंडेशन. हितूनसून आमकां देवाच्या उतरान एक बेस जाता तयार. देवाच्या उतरार कशी आमी थीर रावपाक जाय पळय ती. देवाचे उतर कशे भशेन आमचे परिस्थितीन उलोवपाक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. सो हिंगर म्हणटा इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड दी अर्थ. ताका लागून तुमकां सुरवातेक विचारलेलें देवान कितें रचलां? तुमचो आन्सर रायट. तुमी कितें म्हटलें? दोनूय रचलां. स्वर्ग रचला आनी संवसार रचला. सो आतां कन्फर्म जालें तुमकां कितें रचलां तें तुमच्या आन्सरा प्रमाणें. प्रेज गॉड. मागीर कितें म्हणटा? 1, 2. ब्रदर आप वाच, कोंकणीन वाच. हेवन्स. सी हेवन्स म्हटल्यार त्या स्वर्गाची आमकां पासून खबर ना अजून पासून. आमी संवसारान जियेता. समजता? ह्या स्वर्गाची आमकां खबर केन्ना आसतली? जेन्ना आमी आमच्या फायनल डेस्टिनेशनाक स्वर्गार वयतलीं तेन्ना आमकां कळटलें. ताका लागून फुडें आमी शिकतलीं. कित्याक ह्या स्वर्गाक आनी आतां आमकां कितेंच ना. आमकां तेजी म्हायती कांयच ना. पूण जेन्ना आमी थंय वयतलीं तेन्ना आमकां देवाचें बरेंपण कळटलें. कित्याक हिंगासर आमी जंय आहात तशें थंय कांयच आसचें ना. आमकां दुयेंस आसचें ना, आमकां पिडा आसची ना. आमकां सगळें बरेपणाचें जिवीत आहा थंय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आनी दुसऱ्या हितून कितें म्हणटा? दी अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी. कितें म्हणटा? संवसार जो आहा तो कसो आसलो? खाली आसलो, ताका आकार नासलो आनी काळोखान तो बुडलोलो. सगल्यांक ही खबर आहा? प्रेज गॉड. सो सुरवातेक कितें आहलें? देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो पूण काळोख आसलो. ताका आकार नासलो, ताका कांय तितून बरो नासोंक नासलें. सगळें खाली आसलेलें, आकार नासलो आनी आख्खो संवसार जो आहा तो काळोखान बुडलोलो. प्रेज गॉड. एंड द स्पिरीट ऑफ गॉड वॉज hovering over the surface of the waters. वो देवाचो जो आत्मो आहा तो खंय आसलो? सुरवातेक खंय आसलो? उदका वयर बोवाडे मारतालो. उदका वयर बोवाडे मारतालो. प्रेज गॉड. कोंकणीन वाच. पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची सोक्ती उदका वयर वचताली. देवाची सोक्ती उदका वयर वचताली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. दी अर्थ वॉज फॉर्मलेस. आकार नासलेलो, खाली आसलो, काळोखान बुडलोलो आनी पवित्र आत्मो जो आहा तो उदका वयर बोवाडे मारतालो. प्रेज गॉड. इतलें सजमलें. प्रेज गॉड. सो हें आमकां तर सजमणी आहा न्हू, जाल्यार आमकां फुडें बरें जातलें सजमपाक कशे भाशेन देवान आमकां हो अधिकार दिला संवसाराचेर. आमी ह्या संवसारान रावता खरी, पूण आमी ह्या संवसाराची न्हू. पूण आमी ह्या संवसारान आसोसोर आमी तो अधिकार घेवंकूच जाय. कित्याक देवाची ती आज्ञा, देवाच्या उतरान ताणें बरयल्लें आहा की ताणें अधिकार जो आहा तो मनशाच्या भुरग्यांक दिला. मनशाच्या भुरग्यांक दिला म्हणटा. आमी मनशाची भुरगीं न्हू. सो आमकां दिला जाल्यार आमी घेवपाक जाय न्हू. आमी घेता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. दिस इज द फावंडेशन.
हें आतां आमी शिकता न्हू तें आमकां एक फावंडेशन, बुनयाद. ही बुनयाद तर आमची घट आहा न्हू, जाल्यार देवाच्या उतरान आमी सारकी दीस आनी रात तर आमी देवाच्या उतरान रिगोन रावलीं जाल्यार ह्या उतराचेर आमी इतली मजबूत जातलीं की कितेंय आमच्या जिवितान येवंक आमकां पर्वा आशिना, कित्याक हे देवाच्या उतराचेर आमची बुनयाद जाल्ली आहा. प्रेज गॉड, थँक्यू जिसस, हालेलुया. सोजमता. पूण आतां आमकां सोजमोणी आहा, पूण आमी अप्लाय करता आमच्या जिवितान. आमी जेन्ना परिस्थिती येता, जेन्ना कितें आमच्या जिवितान आमकां आयकोंक येता, आमी खऱ्यांनीच ह्या उतराचेर थीर रावता वो आमी भिरांतेन बसता. आमी भिरांतेन बसता. आतां भिरांतेन भरपाक देवान आमकां कसलो आत्मो दिला? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान भोव गरजेच्यो. जेन्ना आमकां दिसता कितें आयकोंक येता, कितें आमच्या जिवितान कितें एक वादळ मोळ येता, पूण आमी आलोंक दोलोंक जायना, कित्याक हें देवाचें जिवें उतर आमचे कडेन आसा. पूण आसून पासून जायते फावटी आमी विसर घालता ह्या उतराचेर. पयले सुवातेर म्हणल्यार देवान जो आत्मो आमकां दिला तो भिरांतीचो न्हू. भिरांतीचो दिवंक ना जाल्यार देवान कसलो आत्मो दिला आमकां? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. पयलीं म्हटल्यार आमकां पदवेचो दिला. पूण जोरी तर आमी ती भिरांत आमकां आयकोता, ती भिरांत आमी आयकोन घेतल्या कित्या परिस्थितीक लागून, आमी तर ते भिरांतेक आमी येवकार दिता जाल्यार भितर ती भिरांत जी आहा ती भितर सोदतलीत. पूण जेन्ना आमकां दिसता भिरांत भितर सोरोंक रिगोंक सोदता आमच्या जिवितान, तेन्ना आमी उगडास करूंक जाय ह्या बासावणेचो. तिमोथीन म्हणटा न्हू, देवान जो आत्मो आमकां दिला तो कसलो? भिजूडकायेचो न्हू, पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. 3 वस्तू ह्यो गरजेच्यो आमच्या जिवितान. पदवी, मोग आनी शांत मन. आमचें मन शांत केन्ना जातलें? जेन्ना आमी खऱ्यांनीच मानून घेतलीं की जो आत्मो आमकां दिला तो भिरांतेचो न्हय. भिरांतेचो तो दिवंक ना जाल्यार पदवी येतली. पदवी तर हा, मोग आसतलो. मोग तर हा जाल्यार शांत मनूय आसतलें. पूण जोरी तर आमी ह्या भिरांतेक अलाव करता जाल्यार आमी पदवी पळयतली ना. कित्याक आमी ते भिरांतेन बुडोवन रावतली. जे भाशेन सुरवातेक सावन जेन्ना संवसार आकार नासलो, आख्खो संवसार काळोखान बुडलोलो, ते भाशेन ते भिरांतेनूय आमी बुडोवन रावतली. प्रेज गॉड. पूण थंय आतां फुडें कितें जालां तें आमी पळोवया. प्रेज गॉड. 3. And God saw, then God said, let there be light. And there was light. देवान आतां कितें केलें? देवान काळोख पळयलो, आकार नासलो तो पळयलो, सगलें खाली आहा तें पळयलें. तें पळोवन तो तसोच रावलो. कितें केलें तेणें? उलयलो. कसलें उतर उलयलो? उजवाडाचें उतर उलयलो. आपल्याक जाय तें उलयलो. आमकां तेणें ही अधिकार दिला आमकां जाय तें उलोवपाक. आमी उलयता आमी सारकी हालता दोलता, कित्याक आमी ते भिरांतेक येवकार दिता आमच्या जिवितान. ती भिरांत जी हा ती संवसाराची, ती देवा कडसून येना. कित्याक देवाच्या उतरान आमकां कळीत जाता की देवान जो आमकां आत्मो दिला तो भिरांतीचो न्हू, पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. देव भिरांतेन भरलो काळोख पळोवन ना. तेकाय खबर आसली देवाचें उतर कशें उलोवंक जाय, कितें दिसती पडटा तें उलोवंक जायना, पूण आपल्याक कितें जाय तें उलोवंक जाय. तेका लागून देवान म्हटलें, देन गॉड सेड, देवान म्हटलें लेट देयर बी लायट एंड देर वॉज लायट. काळोख पळयलो खरो, पूण काळोख उलयलो. आमी कितले फावटी उलयता? जायते फावटी. आनी कित्याक लागून उलयता काय आमी? दिसता तें आमी उलयता, दिसता तें उलयता, आमकां भोगता तें उलयता. पूण देव जावन तेका काळोख आसलो थंय उजवाड उलोवचें पडलें जाल्यार आमकां आतां तो देवान अधिकार दिला, ह्या मनशाच्या भुरग्यांक दिला, जाल्यार आतां हो अधिकार आमी घेवचो टायम. आमी घेवपाक जाय. तो अधिकार दिला, तो अधिकार थंयच दवरया. कशें जातलें? आमी तर थंयच दवरलो तो अधिकार.
आनी देव कोत्तलो देवा कडेन मागीत रावली जातलें देवाच्या राजाची एक सिस्टम आहा प्रेज गॉड देवान काळोख पयलो पूण तो काळोख उलोवंक ना आमकां एक सोयी जाल्ली आहा आतां आमकां कोण दिसलो पासून जाल्यार मातसो कोण पांयान चलतना मातसो पांव दुखल्यार कसो चलता ओडून चलता पांव करेक्ट आमी त्या मनशाक आरे कितें जालें कशें जालें आमी विचारिना आमी त्या टायमार उजवाड उलयता वो आमकां दिसती पडटा काळोख तोच उलयता आमी त्या टायमार कितें उलोवपाक जाय आमी उलोवंक जाय तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालाय जेजू जावन आसा तुज्या पांयाची गोठाय जेजू उद्देशी तुका सगळें करूंक जाता अहें आमी ही भावार्थाची उतरां आमी त्या मनशाक दिवपाक जाय ही भावार्थाची जी उतरां आहा ती त्या टायमार त्या मनशाक एक घोटाय जाता प्रेज गॉड आतां देवान जसो काळोख पयलो पूण तो काळोख उलोवंक ना आमी आतां कितले फावटी आमच्या जिवितान कितल्या वाठारांनी आमी काळोख पळयता पूण तो काळोख आमी उलयता उजवाड उलयता उदाहरण घेवया आतां एक सपोज आमच्या घराब्यान एक गोवूत पियोन येता आमी कितें उलयता पियोन येता आमकां दिसती पडटा तें उलयता न्हू उलयना पूण जोरी तर तूं मानून घेताय तुका तुज्या घोवाची बोलदवणी जाय तुका तुजो घोव ह्या हितूंतलो सुटलेलो जाय जाल्यार पयले सुवातेर एक बायलेचो कायदो बायलेन आपल्या मनाची नवसळणी करपाक बायल कशे नदरेन आपल्या घोवाक पळयता पळय तें गरजेचें जरी तो ती बायल उलयत आहा तो अशें करता घरान त्रास करता मागीर कितें जातलें त्रासूच जातले देवान तर काळोख पण काळोख उलोवंक ना आमच्या जिवितान जो काळोख आहा तो आमी काळोख उलोवंक जायना पूण उजवाड उलोवपाक जाय देवान दिल्या न्हू आमकां पदवी उजवाड उलोवपाक दिल्या की दिवंक ना दिल्या पूण आमी ती आमच्या जिवितान यूज करता आमी वापरता ती पदवी दिल्या ती करिना देव जावन तर देव उलयलो उजवाड दिसती आपल्याक कितें पळोवंक जाय तें उलयलो जाल्यार आमच्या जिवितान जे वाठार आहा काळोखान बुडल्या पवित्र आत्मो रावला ह्या भावार्थाच्या उतराक पूण आमी भावार्थाचें उतर उलयना आमी काळोखाचें उतर उलयता जेन्ना आमी काळोखाचें उतर हें उलयता तेन्ना कोणाक संदी मेवता सैतानाक प्रेज गॉड सैतानाक संदी मेवता आनी ही संदी आमीच ताका दिता आमीच ताका फुडें काडटा आमच्या उतरा उद्देशी ताका लागून ह्या आमकां दोन भाशेची उतरां आहा आमी स्वर्गाची पूण सद्याक आमी खंय आहा संवसारान आहा पूण आमी ह्या संवसाराची न्हू संवसारांत आमी रावता जस्ट फॉर टायम बींग हें बिराड आमचें थोड्याच टायमाचें पूण आमचें सदांचें सासणीक आमचें घर जावन आसा स्वर्ग आनी स्वर्गार जेन्ना आमी पावतलीं तेजें आमकां बिलकूल कितें खबर ना पूण सगळें बरेपणाचेंच देवान आमकां दवरलां प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया ताका लागून देवाचें उतर आहा आनी उजवाडाचें उतर आहा आनी काळोखाचें उतर आहा काळोखाचें उतर म्हळ्यार ह्या संवसाराचें उतर जें कितें ह्या देवाच्या उतराक मानव ना तें जावन आसा काळोखाचें उतर आनी उजवाडाचें उतर म्हणल्यार भावार्थाचें उतर जें कितें ह्या पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आहा आतां देव जेन्ना उलयलो कितें उलयलो उजवाडाचें उतर उजवाड जा म्हटलो आनी उजवाड जालो आमच्या जिवितान कांय वाठारांनी आमकां त्रास आहा कोश्ट आहा आमी उलोवंक सोदता पूण आमच्या मतीन कितें दुबाव येता जातलें काय जातलें पळोवया जाता जाल्यार देवान पळोवया म्हटलें जातलें देव 110% शुअर आसलेलो जातलेंच म्हणून आनी तेंच तेणें आमकांय दिलां पूण आमी आतां कितें संवय करपाक जाय उजवाड उलोवपाची संवय करपाक जाय कशे भाशेन जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां सैतानान गुलाम करून दवरल्या जायत्या वाठारांनी ह्या उतराक पदवी आहा ते काळोखान जी आमकां ताणें दवरल्या आमकां ह्या स्वता कडसून आमकां ताणें पयस दवरल्या ह्या स्वताकूच पदवी आहा त्या काळोखाचो नाश करपाक प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया काल आमकां शिकयताले न्हू अब्रामांक कहें देवान बासावणी फावो केल्ली कितल्या वर्सांनी ती बासावणी अब्रामान आपल्या जिवितान अणभवली तो पाशयेसान आसलो वय भावार्थान आसलो वय आमी फकत भावार्थानूच रावंक सोदता आमकां पाशयेंस ना पाशयेंस ही जावन आसता चावी
भावार्थोर आमच्या जिवितान काम करतलो जाल्यार हे पाशयेसूय गरजेचें. हे पाशयेसूच फकत कितें करूंक शकना वो भावार्थूच कितें करूंक शकना. सोंसणीकायीत आमकां देवाचें उतरान आमकां देवाचें उतर अणभवंक आदार दिवचो ना, पूण हे भावार्थूय दितलो आनी सोजमीकाय. प्रेज गॉड. दोनूय जाय आमकां. ताका लागून काल आमी शिकताले आब्राम तेज्या जिवितान कशे भाशेन जी बसावणी ताका दिल्ली ती बसावणेचेर तो थीर रावलो. तेणें मानून घेतली. तेणें कितें दिश्टी पडटा तें मानलें. आपल्याची कूड वा आपल्या बायलेची कूड कितें तेणें दिश्टी पडटलें तें मानून घेतलें ना. तेणें देवान सांगलां म्हणटच तें जालेंच आनी खऱ्यांनीच तें घडोवन येयलें. पूण तो पाशयेंसान रावलो. पाशयेंस धरून तो रावलो. कितलीं वर्सां? 1 आनी 2 वर्स? 25 वर्सां. 25 वर्सां तो रावलो. आमकां 1, 2, 4 वर्सां 10 वर्सां पासून आमकां कितले त्रास जाता न्हू. देव म्हाजें मागणें आयकोना. देवानी आमचें मागणें आयकोपाचो हा ऑलरेडी आयकोन आमकां सगळ्या बेसांवांनी बोल्ल्या. सगळ्या बेसांवांनी बोल्ल्या. ताका लागून रोचतना तेणें मनशाक निमाणो रोचला. मनशाक कांयच उणें जायना खातीर तेणें निमाणो रोचला. पूण आतां हें उतर आमी उलोवन ह्या संवसाराचेर अधिकार तेणें आमकां दिला. ही पदवी तेणें आमकां दिल्या. कित्याक तेणें रोचतना आपले भाशेन आमकां रोचल्या. तेज्या सारकेली रोचल्या. पूण जे मेरेन आमी हें मानून घेयना, आमी हें उतर सोत मानिना, आमी आमच्या मोनाची बोलदवणी करिना, आमी आमच्या मोनाची नवसुर्णी करिना, ते मेरेन पासून हें उतरूच उरतलें आनी आमच्या जिवितान कितेंच आमी अणभवची ना. प्रेज गॉड. पयले सुवातेर आमकां काळोख दिसता तो आमी बंद करपाक जाय उलोवपाचो. आमच्या जिवितान कितें ना कशें दिसता तें आमी उलोवंक जायना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमकां सगळ्या आशिर्वादान बोल्ला जाल्यार आमी आनीक ना तें उलोवंक जाता. आतां सपोज एक उदाहरण घेवया. म्हाजे कडेन बोल्सान 10,000 आहा. ओके. आनी म्हाका आतां हें दिवंक जाय. हांव म्हणटलें म्हाजे कडेन पयशे ना. आतां म्हाका बील फारीक करूंक जाय, लायटीचें बील फारीक करूंक जाय, उदकाचें बील फारीक करूंक जाय. कसलीं बिलां आसता न्हू. आतां म्हाका खबर आहा बरे भाशेन म्हाजे कडेन हे 10,000 आहा, हे पयशे आहा, जाल्यार हांव आतां बील भरपाक टेंशन काडटलें, चिंतनांनी बसतलें, म्हाजे कडेन ना म्हणटलें. कित्याक म्हाका बरे भाशेन खबर आहा म्हाजे कडेन पयशे आसा. तेच भाशेन आमकां सदां काल जें बेसांवाची गरज आहा तें देवान आमकां ऑलरेडी बेसांवान बोल्लेली आसा, पूण ती आमकां दिश्टी पडना. पूण सगळें दवरलेलें आहा आमच्या उतराचेर. कसलें उतर काय आमी उलयता? आमची परिस्थिती उलयता, वो आमकां दिश्टी पडटा तें उलयता, उणेंपण आहा तें उलयता. कितें काय आमचें उलोवप जालां? दिसा दिसपोटी आमी कसलें उलोवप आमी कोत्ता? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जे भाशेन देव तर उजवाड उलयलो जाल्यार आमी कितको उजवाड उलोवपाक जाय? आमच्या जिवितान जी परिस्थिती आहा, जे वाठार आहा, आमकां दिसता आनी कितेंच उजवाड जावंक जायना, पूण ह्या उतराक पदवी आसा. पूण तें उतर आमी सत मानूंक जाय आनी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमता? इतले पासून सजमले? सजमता? ओके. सो नाव आतां आमी आतां शिकताले उतर 2 भाशेचें आहा. संवसाराचें उतर आनी देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणल्यार सगळें भावार्थाचें उतर. आमकां दिश्टी पडना पळय तें. संवसाराचें उतर म्हणल्यार आमकां दिश्टी पडटा, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता, आमच्या कानांनी आयकता. हें सगळें जावन आसा संवसाराचें उतर. पूण ह्या संवसारान आमी आसोसोर ही दोनूय उतरां आसतलींच. संवसाराचें आसतलें, देवाचें आसाच. पूण आमचेर आतां दवरलेलें आहा आमच्या ते परिस्थिती जी येता, जे वाठार आमच्या जिवितान काळोखाचें कशें दिसता, उजवाड आमकां दिसना, आमी आतां केजेर थीर रावतलीं? ह्या भावार्थाच्या उतरार ओ ह्या संवसाराच्या उतरार, ह्या भिरांतीच्या उतरार? भावार्थाच्या उतरार. प्रेज गॉड. आतां आमी उतर म्हणटा तेन्ना 2 भाशेचें उतर आहा. एक आहा सत आनी एक आसा फोट. एक आसा सत आनी एक आसा फोट. आतां हें सत म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर.
फोट म्हटल्यार कितें? सैतानाचें उतर. ओके. आनी कोण जाणा? व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. जें कितें फोट आमी म्हणटा तें उतर जें देवाच्या उतरा आड येता, देवाच्या उतराक मानवल्लें जायना, ती जावन आसा फोट. तें जावन आसा फोटीचें उतर. सो 2 भाशेचीं उतरां आसा, एक सोत आनी एक फोट. पूण आमी जी फोट आमच्या जिवितान येता, देवाच्या उतरा आड येता, तें आमी उलयता, तो काळोख आमी उलयता, वो हें देवाचें सोत आहा जें उजवाडाचें आहा तें आमी उलयता. कितें उलयता आमी? एक तपासणी करया. पवित्र आत्मा आमकां शिकयता येद्या वक्तार कितें काय आमी उलयता. ह्या काळोखाचें उतर वो हें उजवाडाचें उतर, हें भावार्थाचें उतर वो भिरांतीचें उतर. कसलें उतर काय आमी उलयता? कसलें उतर उलयता? हें सोत उलयता आमी वो फोट आमी मानून घेतल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जें कितें देवाच्या उतरा आड येता, देवाच्या उतरा प्रमाणें ना, ती जावन आसा फोट. हें समजलें सगल्यांक? आनी सोत म्हटल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें, देवाची आज्ञा, देवाची बसावणी, देवाचें उतर जावन आसा सोताचें. प्रेज गॉड. सो ह्यो 2 भाशेचीं उतरां आसा. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा, आमी कितें विचून काडटा, आमी कसलें उतराचेर रावंक सोदता. हें दिसती पडटा तें वो दिसना पळय तें आमचेर दवरलेलें आहा. तुमकां दिसना कोणाचेर दवरलेलें आहा? आमचेर दवरलेलें आहा. पूण आमकां दिसती पडटा तेंच तर आमी उलयत रावलीं जाल्यार आमकां आमच्या जिवितांत तेंच घडोवन येतलें. पूण जें कितें आमकां दिसना, जें हें सोत आहा तें तर आमी उलयलीं, तें तर आमी मानून घेतलें, त्या उतरा प्रमाणें आमी आमच्या मनाची नवसरणी केली, जाल्यार तें सोत आहा तें सोतूच आमच्या जिवितान आमी अणभवतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमता. सो 2 भाशेचीं उतरां आहा. कसलीं? म्हटल्यार एक सोत आनी एक फोट. आतां सोत म्हटल्यार देवाचें उतर. फोट म्हटल्यार देवाच्या उतरा आड. म्हणजे देवाच्या उतराक जे कॉन्ट्रडिक्ट जाता, देवाच्या उतराक मानवना, तें जावन आसा एक फोट. प्रेज गॉड. इतलें सोजमलें? आतां सोत आहा, फोट आहा, आनी एक फॅक्टूय आहा. फॅक्ट आहा न्हू. जेन्ना आमी दुयेंत जाता, बरी ना जाता, तेन्ना आमी दोतोराशी वयता तेन्ना दोतोर आमकां कसलो रिपोर्ट दिता? कसलो रिपोर्ट तो? फॅक्ट. आतां फॅक्ट कितें कोणाक खबर आहा? वो फॅक्ट म्हणटा हें खरेंपण म्हणटात ताका कोंकणीन. खरेंपण. फॅक्ट म्हटल्यार खरें तें. फोट न्हू ती, सोतूय न्हू तें, पूण तें खरेंपण. पूण ती आतां फॅक्ट म्हटल्यार कितें? आं? थोड्याच वेळाचें. फॅक्ट आमकां दिसती पडटा, चेंज जाता, पूण देवाचें आमकां उतर दिसती पडना. देवाचें उतर चेंज जायना. तें सदांकाळ तशेंच. ताका चेंज जावंक जायना. जें उतर देवाच्या तोंडानसून भायर गेलां तें उतर आनीक चेंज जायना. तें आनीक ऑल्टर करूंक जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो सोत आसा, फोट आहा आनी हें फॅक्टूय आहा. आतां फॅक्ट आमकां दोतोरान रिपोर्ट दिला, आमकां अमकें दुयेंस जालां. आतां आमचे कडेन हें खरेंपण आहा, सोत आहा. आमी आतां कितें मानून घेता? सोत वो फॅक्ट? आतां फॅक्ट दोतोर आमकां दिता, तें रॉंग न्हू, तें करेक्ट. पूण तेका त्या फॅक्टाक एक तेजो कॅरेक्टर आहा तो चेंज जावंक जाता. चेंज जाता आनी तें आमकां दिसती पडटा न्हू. फॅक्ट आमकां दिसना. दोतोर कितें रिपोर्ट आमकां बरोवन दिता, ती आमचे कडेन लॅटर आमी वाचली जाल्यार आमकां खबर आसना कितें जालां, कशें जालां तें. पूण दोतोर आमकां कितले फावटी सांगता काय? एकूच फावट. पूण तेजेर आमी कितले फावटी चिंतना घडयता, कितले फावटी तें उतर उलयता. पूण आमी रात आनी दीस कितें उलोवपाक जाय? देवाचें उतर आमी उलोवपाक जाय. दोतोराचोच रिपोर्ट न्हू, तो कसलोय रिपोर्ट जावं, कसलेंय बरयल्लें कितें लिगल डॉक्युमेंट आसूं, तें चेंज जाता.
ते सदांकाळ ते आमकां दिसती पडटा आनी ते चेंज जाता. पूण देवाचें उतर आमकां दिसती पडना आनी ते चेंज जायना. हें आमी मनान दवरपाक जाय. सो आमच्या जिवितान कसलोय रिपोर्ट येयलो, कसलोय डॉक्युमेंट येयलो, कसलोय लिगल डॉक्युमेंट येयलो, तो चेंज जाता आनी तो थोड्याच टायमाचो. थोड्याच टायमाचो न्हू. देवाचें उतर थोड्याच टायमाचें ना. प्रेज गॉड. सदांकाळ गॉड्स वर्ड इज द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर. आमी हें मानून घेता. प्रेज गॉड. आतां आमी कसली गजाल करताली? फॅक्टाची, रिपोर्टाची. आमकां रिपोर्ट दिला, तो रिपोर्ट आमी आतां रिपोर्ट आसा, पूण आमचे कडेन स्वतूय आहा न्हू. स्वत कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. ओके. पूण जेजूच्या गायांनी तर आमी बरी जाल्यान आतां आमकां एक आमच्या जिवितान एक 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 असो दीस येता की आमच्यान बिलकूल नजो. ओके. आमी जाणा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या, पूण भावार्थान मातशी हांव आजून पासून वाडोंक ना हांव भावार्थान. पूण हांव त्या देवाच्या बासावणेचेरूच रावता आनी म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. तितलो आमचो भावार्थ वाडपाक जाय जेजूच्या उतराचेरूच रावपाक. हांव म्हणना ही पेकोवणी जायना, ह्या उतराक पदवी आहा, पूण जायते फावटी आमी कोणाची टेस्टिमनी आयकता, कोणाच्या जिवितान कशें घडलां तें आमी आयकता आनी आमी तें सेम करूंक सोदता. जातलें? आमी तो फॉर्म्युला यूज करूंक जायना. आमकां पवित्र आत्म्यो कशे भाशेन पळय सुचयता, कशे भाशेन पळय आमकां सांगता, तेंच आमी मानून घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. मागीर आमी कितें म्हणटा? तेका देवाच्या उतरान बरेपण मेवलें, म्हाका कित्याक मेवना? आमचो भावार्थ थंय आसा. तितलो भावार्थ आमचो वाडपाक जाय. हें म्हाकाय तितलो भावार्थ वाडपाक जाय. आतां आमी दोतोराशी गेली, आमी मेडिसीन स्टॉप करूंक जायना. आमी तें जेजूचें मांस आनी जेजूचें रोगत म्हणून तें बेसांव घेवन आमी घेवपाक जाय. जे मेरेन म्हाजो भावार्थ वाडोना हांव म्हाजी हुशारकाय करूंक जायना. देवाच्या उतराक पदवी आसा, पूण म्हाजो भावार्थ तितल्या लेवलाचेर आसा. तितलें म्हाका पाशियेंसूय आसपाक जाय. पूण दुसऱ्याची टेस्टिमनी आयकता आनी हांव तशेंच करूंक सोदतां आनी मागीर कितें जाता आनी मागीर आमी म्हणटा उतर काम करिना. तो हें जावंक जायना. प्रेज गॉड. पयले सुवातेर तेका लागून आमकां खबर आसपाक जाय हे जे फॅक्ट आहा, दोतोराचो रिपोर्ट आहा, तो सदां तोखता तसलो न्हय. तो थोड्याच टायमाचो. तो आमकां दिसती पडटा आनी तो चेंज जाता. हें देवाचें उतर चेंज जायना. म्हटल्यार कितें? तूं दोतोरान सांगलां ते भाशेनूय कर, पूण तूं बेसांव घाल, तूं मानून घे. हें जावन आसा जेजूचें मांस, जेजूचें रोगत. आनी तूं घे आनी तूं पळय, तूं उतरानूय वाडटलें, भावार्थानूय वाडटलें आनी सगळें बरेंपण. पूण आमी कितें मिस्टेक करता? आमी दुसऱ्याची टेस्टिमनी आयकल्या न्हू, तेका घडलां म्हणून हांवूय म्हाजें मेडिसीन बंद करता. तितून आमकां बरेंपण येतलें? वो सैतानाक एक चान्स पडटा तितून. तेका लागून आमचो भावार्थ तर आमी भावार्थान स्ट्रॉंग जातलीं जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची गरज आमकां. ह्या देवाच्या उतरांतल्यानूच तो भावार्थ आमकां येता. तेका लागून भावार्थ आनी सोजमिकाय, पाशियेंस न्हू, सोजमिकाय न्हू, सोशनिकाय, पाशियेंस, हें भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. समजता तुमकां? देवाच्या उतराक पदवी आहा, पूण ते भाशेन आमी तर आतां धाकटुल्याच सिट्युएशनान एक आमकां तकली फोडटा, वो आमकां एक दाडी दुखता, वो आमकां एक पांयान दूख आहा, तीच तर आमकां अथॉरिटी घेवंक जायना जाल्यार व्हडल्यांतलें व्हडलें आमी खंय घेतलीं? आमी आलतेलीं दवरतलीं आमच्या भावार्थान. प्रेज गॉड. तेका लागून हे उतरान पयलीं आमी थीर रावपाक जाय. दीसभर आमी हे भावार्थाचेच उतर आमी उलोवपाक जाय. हें जें कितें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तेजेर आमचें दान मन, आमचे मनाची नवसरणी जावपाक जाय. तेन्ना हो भावार्थ वाडटलो आनी आमकां दिसती पडटलो हो भावार्थ वाडटा तो. कित्याक आमकां एक भितरसून आमकां एक कळीत जाता की आमी आतां स्ट्रॉंग आहा, पूण हो भावार्थ आहा, पूण तो वाडोवंकूच जाय. तेका आनी स्टॉप ना. जितलें आमी उतर आयकता तितलें तें वाडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. समजता? प्रेज गॉड. सो हो दोतोरान जो रिपोर्ट दिला तेजेर आमी आलोवंक जायना.
आमी थीर रावपाक जाय देवाच्या उतराचेर. आनी देवाचें उतर आमकां म्हणटा कितें, दिसती पडटा तें थोड्याच टायमाचें आनी दिसना तें सासणाचें. सो आतां आमचेर दवरलेलें आहा, आमी कितें मानून घेता, दिसती पडटा तें वो दिसना पळय तें. पूण आमकां बरेंपण कितून आहा, दिसना पळय तातून. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. सजमता तुमकां? सजमता सगल्यांक? कोणाक सजमोंक ना जाल्यार विचारात. या, I'll go there. Praise God. It's 2 Corinthians 4:18. Praise God. Thank you, Jesus. Before that, I was explaining about the fact. The fact is there. Doctor's report also is there. पण आमचेर आतां दवरलेलें आहा, आमी कशे भाशेन त्या उतरान थीर रावता. थोडीं जाणां आमी कितें करता, कोणाची टेस्टिमनी आयकता, कोणाक कशें बरेंपण मेवलां तें आयकता आनी आमी बंद करता सगलें मेडिकल. तशें जायना. तितलो तुजो भावार्थूय आसपाक जाय, दोनीय आसपाक जाय. जे भाशेन भावार्थ आनी पाशियेंस आहा ते भाशेन देवाचें उतरूय जाय. आनी जेन्ना तूं दोतोराक मेवता तेन्ना दोतोर तुका सांगता तें दोनीय बरोबर वयता. आमकां भावार्थ ना पळय तें गजाल करता हांव. पूण आमी तर भावार्थान सारकी स्ट्रॉंग आहा जाल्यार आमकां देवाच्या उतरानूय पेकोणी आसा. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. ताका लागून 2 भाशेची पेकोवणी आसा, एक डिवायन आनी एक वीथ मेडिसीन. पूण आमी जेन्ना कोणाचें आयकता आनी आमी बंद करता तें सारकी गजाल न्हू. तितली आमी भावार्थान स्ट्रॉंग आसपाक जाय. प्रेज गॉड. नाल्यार पळय तुमी एक्सपिरियन्स केला आसतलें, पळयत रावन पप्पा आमकां कशें शिकयता. जेन्ना आमी एक कितें घेता मेडिसीन, ओके, आमी घेता आनी 2-3 दीस घेयना जाल्यार आमी कशें आसतात? कोणें एक्सपिरियन्स केला? प्रेज गॉड. कशें आसता आमी? मातशी हालतात न्हू. आनी मागीर आमकां येता मोतीन, अरे आमी मेडिसीन घेवंक ना. मागीर आमकां कितें कळटा, आमी भावार्थाचेर आहा वो ते वखदाचेर आसा. सजमलें हांव कितें सांगूंक सोदता तें? प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. आमी आमच्या बोडान जेन्ना कितें करूंक सोदता न्हू, जावचें ना. आमकां ह्या पवित्र आत्म्याची गरज. हांवेंनूय हें अणभवलां म्हणून हांव सांगता. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. तुमी अणभवलां आसतलें. जी कोण आतां एवरीडे कितें मेडिसीन घेता, 1-2 दीस घेयना जाल्यार कितें जाता? मागीर तेजेर आमकां कळीत जाता न्हू आमी भावार्थान सारकी स्ट्रॉंग आहा म्हणून. जायना? त्रास जाता कोणाक? नॉर्मलांक? प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. त्रास जाता ते आमकां आमच्या कुडीन आमकां भोगता न्हू. प्रेज गॉड. म्हटल्यार कितें, आमी इसोल्ल्यान पूण आमी तेजेरूच आहात. तो हो ही भावार्थ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस. वो भावार्थ आमकां जाय. ह्या भावार्था उद्देशी आमी देवाकूय मानवल्ली जायना, पूण आमी एट द सेम टायम आमी देवाची जाणवाय आमी विचारपाक जाय, विजडम. प्रेज गॉड. देवान म्हटलां न्हू, तुमी विजडम मागात आनी हांव तुमकां दितलो. कशी दिता तो आमकां? आमी मागिनासतना दिवंक शकता? आमकां माग म्हटल्या सांगूंक ना? जेम्सान आहा न्हू, James 1:5. You all can read that afterwards. Ask for wisdom and God will give it to you graciously and generously. देव तुका खूब वतोन दितलो, पूण आमी मागोंक जाय. पूण आमी कसल्यो वस्तू मागता? संवसारी. हें तर आमी मागोंक शिकलीं जाल्यार आमचें जिवीत कितलें बरें जातलें. कित्याक हेकाच लागून ही जाणवाय ना, ही विजडम आमी मागिना, ही विजडम आमी नोको कशी येता ती, कशी मागोंक जाय ती, तेका लागून आमी आमच्या जिवितान पळयता सगळें उणेंपण. आमी जायते फावटी ही जाणवाय आमी उजार करिना म्हणून जे कितें चिंतना येता त्या चिंतनाक आमी फसोन आमी त्या चिंतनाची गुलाम जाल्ली आहा.
पूण एट द सेम टायम ही चिंतना येता पूण त्याच टायमार तर हांव पवित्र आत्म्याक विचारता म्हाका तुजी जाणवाय जाय गरज आहा म्हाका हेल्प मी लॉर्ड आय नीड युअर विजडम रायट नाव गॉड इज गोइंग टू गिव इट टू अस एंड वेन ही गिव्स इट ग्रेशियसली एंड जेनरसली उदारपणी दिता तो आमकां पूण आमचें काम कितें मागोंक जाय पूण आमी कितें मागता आमी बरें काम बरें सगळें लग्जरी लायफ गाडी बंगलो सगळें आमकां बरेपणाचें बरें घर पूण केन्ना तरी आमी जाणवाय मागल्या प्रेज गॉड देवान जें आमकां करून दवरलेलें आहा तेंच आमी मागता कितें माग म्हटल्यार तें आमी मागिना किंग सोलोमनान कितें मागलें जाणवाय मागली प्रेज गॉड तेच भाशेन आमी तर मागोंक ना आजून पासून जाल्यार ही जाणवाय आमी मागुया ही जाणवाय आमकां गरजेची ही जाणवायेन आमकां खूब बरेपण येता नारे आमी जी चिंतना येता जे हुस्के खोती येता संवसाराचे तितून आमी रावता आनी ही जाणवाय आमी देवा कडेन मागोंक ना म्हणून आमचो आयज काल नाश जाला प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया सोजमता प्रेज गॉड सो आतां 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा तितलेंच म्हणटा ब्रदर कॅन यू पुट 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा हो तरी एक बासावणी आमच्या काळजाक क्लोज आसपाक जाय न्हू फट करून आमच्या तोंडांसून येवंक जाय न्हू म्हाका इंग्लिशीन येता म्हणून हांव तुमकां विचारता हितून तुमकां कितें सोजमणी मेवता आमचो फोकस फकत हिलिंगाचेर आसा आमचें धान मन फकत हिलिंगाचेर आसा पूण जेजून पयलें कितें केलां डायरेक्ट हिलिंग दिला जेजून कोश त्रास त्या खुर्सार घेतल्या कशें घेतल्या आपल्या कुडीचेर उबारून घेतल्या आमची गरीबसाण आमचे सगळें आमची दुर्बळकाय आमची सगळें जें कितें पातक आसलें अनफॉरगिवनेस सगळें जेजून घेतलां खुर्सार पूण आमी तर तें मानून घेतलां जाल्यार आमी तें धरून आयज पासून कित्याक रावता काय आमी धरून रावना राग अनफॉरगिवनेस अजून पासून आमकां दिसता आमी पातकी जेजून आमचे पातक ऑलरेडी आपल्या कुडीचेर उबारून घेतल्या पातकां हे वाचया आमी ही पर्सनली कॅरीड आ सिन्स इन हीज बॉडी खंय ताणें उबारून घेतली आपल्या कुडीन ऑन द क्रॉस सो दॅट वी कॅन बी डेड टू सीन अशें ताणें कित्याक केलें आमी मोरचे खातीर कित्याक मोरचे खातीर पातकाक मोरचे खातीर पातकाक मोरोन मागीर कितें सुरवात जाता अँड लिव फॉर वॉट इज रायट बाय हीज वुंड्स यू आर हिल्ड कॅन यू गो टू KJV हें सोजमोया बरे भाशेन वो एग्जाम्पल घेतला कित्याक दोतोराचो रिपोर्ट येता आमकां वो देवाचो रिपोर्ट आमचे थंय who his own self bare our sins in his own body on the tree that we being dead to sins sin म्हटला हो sins पातका dead to sins should live unto righteousness देवान हें कित्याक केलें आपल्या पुताक धाडून तेका पातका आपली ती पातकां सगळीं आपले कुडीचेर उबारून कित्याक घेवंक लायली की आमी मरपा खातीर कुतूनसून मरपाक पातकांतली मरपाक आनी शूड लीव ऑन टू रायचसनस हें नितिवंतपणाचें जिवीत आमी जियोचे खातीर वॉट इज रायचसनस म्हटल्यार कितें रायट स्टँडींग विथ गॉड हॅविंग द वेरी नेचर ऑफ गॉड प्रेज गॉड बाय हूज स्ट्रायप्स यू वर हिल्ड कितें म्हणटा बाय हूज स्ट्रायप्स यू वर हिल्ड आमचें दान मन हूंय हा हिलिंगाचेर आनी जेजून पयलें केलां तें तेजेर आमी एक घोडीभर तरी नियाळ कोत्ता
जेजून कशी आमची पातकां उबारून घेतली, आपली कुडीचेर घेतली, कित्याक घेतली, पातकाक पाठ करूंक तेणें अशें केलें कित्याक आमी देवा मुखार मानवली जायनासलीं. एक नितीवणपणाचें जिवीत आमकां दिवपाक तेणें अशें केलें, पातकाक मरपा खातीर तेणें अशें केलें. आनी मागीर म्हणटा बाय हू स्ट्रायप्स यू वर हील्ड. जरी तर आमकां हेंच जाय जाल्यार जेजू आमकां कशें मेवतलें? आमकां कळोंक जाय न्हू, आमचो नियाळ जावपाक जाय जेजून खुर्सार कितें केलां पळय तें, कशे भाशेन तेणें पातकाक पाठ केली, कशे भाशेन तें पातकाक लागून आमकां मरण आसलें तें तेणें कॅन्सल केलें आनी आमकां एक नितीवंतपणाचें जिवीत दिलां. पूण आमचें दान मोन फकत त्या हिलिंगाचेर आहा. हेजेर तर आमचें दान मोन आहा दॅट ही बेर आर सिन्स इन हीज ओन बॉडी ऑन द क्रॉस, दॅट वी बीइंग डेड टू सिन्स, दॅट वी बीइंग डेड टू सिन्स. आमी मरपाक त्या पातकांतली आनी एक जियोच्या खातीर एक नितीवंतपणाचें जिवीत. हेजेर तर आमचें दान मोन आहा जाल्यार हें बाय डिफॉल्ट येता आमकां हिलींग. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया, सोजमता. पूण आमचें दान मोन केजेर आहा? हिलिंगाचेर आहा. आतां जेजूक सोंपें आसलें हें करपाक? जेजून कित्याक केलें? आमचे पासत केलें आनी आपल्या बापाची खोशी तेणें मानून घेतली. तशी बापाची खोशी आमकांय आसा. खंय आहा? तेज्या उतरान आहा. आमी मानून घेता आमी मानून. आमचें दान मोन तर फकत हिलिंगाचेर आहा जाल्यार कशी आमी मानून घेतली? पयलीं आमी इन्स्ट्रक्शन फॉलो करपाक जाय न्हू, स्टेप बाय स्टेप. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. तेंची एक सोयरीगोत आसली, कोणाची? जेजूची आनी बापाची. ते भाशेन आमचीय सोयरीगोत आसपाक जाय. हें हिलींग तर आमकां जाय जाल्यार तें दिल्लें आसा, तें दिवचो ना हेज्या फुडें, वो आमकां मागपाची गरज ना. पूण ती सोयरीगोत भोव गरजेची. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. ते सोयरीगोतीक लागून बापाक एक ती सोयरीगोत आसली आपल्या पुता कडेन म्हणून बापाक सोंपें जालें आपल्या पुताक सांगपाक अशें करपाक. आनी तेज्या पुतान जेजू क्रिस्तान हें मानून घेतलें. कोणाक लागून? म्हाका आनी तुका लागून, आमच्या मोगा खातीर. तेका लागून जॉन 3:16 म्हणटा, कितें म्हणटा? गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली सन. एकूच आपुरबायेचो पूत तेणें ओपोवन दिलो तुज्या आनी म्हाज्या मोगा खातीर, ह्या संवसाराच्या मोगा खातीर. पूण हो संवसार हो मोग मानून घेयना. प्रेज गॉड, जे मेरेन आमी मानून घेयना जाल्यार जेजून केलां तें आमी कशें अणभवतलीं? तेणें म्हटलां फकत तुकाच केलां, म्हाकाच केलां, वो हिंगर बसल्या तेंकाच केलां मोग फकत संवसाराचो. देवान अशें म्हटलां? गॉड सो लव द वर्ल्ड म्हणटा, आख्ख्या संवसाराचो ताणें मोग केला. पूण हो संवसार जो आहा तो मानून घेवंक तयार ना देवाचो मोग. पूण मानून घेवपाची गरज आहा आमकां जिवितान. इतलो मोग तेणें केलो संवसाराचो, सगल्यांचो मोग केलो, कोणूय तो जावनी. पूण जो कोण तेका मानून घेता, तितून तेज्या पुतान सत मानता, तो सासणाचें जिवीत जियेतलो म्हणटा. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, सोजमता. सो जेजून कशे भाशेन ही पातकांचें वो जे भार आहलो तो आपले कुडीचेर कसो उबारून घेतलो, कित्या खातीर घेतलो? आमी ती पातकांतली दॅट वी बीइंग डेड टू सीन शूड लीव अन टू रायचसनेस. आमकां एक मरण आसलें. कसलें मरण? आत्मीक. पूण तें जेजून आमकां तितूंतली साल्वार करून आमकां एक जिवीत दिलां जियोवपाक, एक नितीवंतपणाचें. आनी मागीर म्हणटा बाय हीज वुंड्स यू वर हील्ड. नॉट यू आर गोइंग टू गेट हील्ड. तुमी बरी जातेली म्हणना, वो तुमी बरी जावची आसा म्हणना, तूं बरें जालां. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. पूण हो भावार्थ गरजेचो आमच्या जिवितान. हें भावार्थाचें उतर जाय दिसा दिसपटी आमच्या जिवितान. जरी तर आमी संवसाराचें उतर, काळोखाचें उतर उलयत आहा जाल्यार हें देवान जें आमकां करून दवरलां आपल्या पुता उद्देशी, ही पेकोवणी जी तयार करून दवरलेली आसा ती आमी कशी अणभवतली? सोजमता. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. तेका लागून देवान आमकां अधिकार दिला ह्या संवसारांत.
अधिकार दिला आमकां. तो अधिकार मानून घेवंक वो अधिकार आमी उलोवंक भोव गरजेचो. समजता? आमकां अधिकार दिला म्हणून आमकां खंय कळीत जाता? ह्या संवसारान आमकां भुरग्यांक अधिकार दिला म्हणून खंय कळीत जाता आमकां? फर्स्ट इट इज इन जेनेसीस, नो? जेनेसीस 1:26. Can we go there? Thank you, Jesus. Hallelujah. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळे रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. कोण दोनीपण चलोवंक? मनीस चलोवंक. पूण मनीस चलयता? आमी तयार आहा हें दोनीपण घेवंक? आमकां दिला एक फुकट देणें देवान, पूण आमी घेता? कित्याक घेयना आमी? तुमी नाय म्हणटा, वय म्हणटा, हांवूय कन्फ्यूज जाता मागीर. वय जाल्यार आमी कित्याक घेयना? ना जाल्यार आमी कित्याक घेयना? वय जाल्यार आमी घेता, ना जाल्यार आमी कित्याक घेयना? And God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the human being. Over the human being. मनशाचेर. आमी नुस्त्याचेर घेता ओ मनशाचेर घेता? आमी दोनीपण मनशाचेर चलयना? बायल घोवाचेर, घोव बायलेचेर, भुरगीं आवय बापायचेर चलयना? चलयतात न्हू. पूण हिंगासोर कितें म्हटलां? एंड गॉड सेड लेट अस मेक मॅन. आतां देव हिंगासोर कितें कळीत कोत्ता? आमी मनशाक रचुया. लेट अस मेक मॅन इन आर इमेज एंड इन आर लायकनेस. म्हाज्या सारक्याचो आनी म्हाज्या रुपाचो. आमच्या म्हाज्या न्हू, आमच्या. लेट अस म्हणटा. अस म्हटल्यार कोण? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. म्हटल्यार तेगूय जाणटे आसले थंय. म्हणून देवान म्हटलें आमी रचुया. हांव रचता म्हटलां? ना. तेंच्यांनी तिगांयनी मेळोन मनशाक रचलो, मनशाक रचणेक हाडलो. पूण आतां तिगांयनी मेळोन तर मनशाक हाडला, जाल्यार हें दोनीपण कोणाक दिलां? मनशाक दिलां ओ मनशांक दिलां? मनशांक दिलां ओ मनशाक दिलां? मनशाक दिलां ओ मनशांक दिलां? म्हणल्यार तुमचें आतां दोनीपण तुमी कंबायंड जावन घेवपाचें? तेंच विचारता हांव. जोड एकल्याक दिलां. आतां देवान तो दोनीपण मनशांक दिलां, जाल्यार तुमी म्हणटली चल आमी आतां दोनीपण चलोवया, सांग आतां. म्हणून मुद्दम हांवें तें म्हटलां पोत्तून. मनशाक वा मनशांक? मनशाक दिलां. म्हाका खूद दिलां, पूण हांव घेता तें दोनीपण. देवान सांगाती मनशाक रचलो. बाप, पूत, पवित्र आत्मो. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. तेंच्यांनी तिगांयनी मेळोन मनशाक रचलो. पूण आतां हें दोनीपण जें आहा तें कोणाक दिलां? मनशाक दिलां. सो आतां देव येतलो आनी तें दोनीपण चलयतलो आमच्या जिवितान? आमकां मनशाक दिलां. सो मनशान हें दोनीपण आतां घेवपाक जाय हातीन. कितलीं जाणां तयार आसा? कितलीं जाणां रेडी आसा हें दोनीपण घेवंक? प्रेज गॉड. जे मेरेन आमी हें दोनीपण घेयना, आमच्या जिवितान आमी सगळे काळोखाच्या वाठारूच पळयतलीं. आतां ही चाई जी दोनीपणाची आहा ती देवान आमकां दिल्या. आतां हें आमी लोक तर उकडटलीं जाल्यार ही चाई आसा आमच्या कडेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमता. बरें दिसता ही सोजमणी आयकोन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हांव कितें शिकोन येयल्लें, पूण पवित्र आत्म्याक जाय हें शिकयल्लें.
म्हज्यान ना म्हणून येता. कित्याक हें जावन आसा आमचें फावंडेशन, हें जावन आसा आमची बुनयाद. ही बुनयाद तर आमची घट आहा जाल्यार आमच्या जिवितान आमी देवान जे आमकां सगल्या बेसांवांनी भरलेली आहा ती बेसांवांच आमी पळयतलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish. So कोणाचेर आमकां अधिकार दिला? रोचणेचेर दिला. मनशाचेर दिला? रोचणेचेर दिला. ते दिसता रोचणेचेर दिला. पूण आमी रोचणेचेर घेता? आमी मनशाचेर घेता. हांवूय घेताली हांवूय घेताली. पूण ह्या उतरान म्हाका आतां आजून पासून हांव शिकतां. आमी मनशाचेर दोनीपण चलोवंक जायना. देवान आमकां हो अधिकार दिला रोचणेचेर, न्हय मनशाचेर. पूण आमी पोतून पोतून तेच गजालीचेर पडटा जेन्ना आमी मनशाचेर घेता. आमकां जाय म्हाज्या घोवाचेर घेवपाक, म्हाज्या बायलेचेर घेवपाक, म्हाज्या भुरग्यांचेर घेवपाक. पूण हे दोनीपण आमी घेवंक जाय देवाचेर रोचणेचेर. पूण ती भुरगीं, म्हाजो घोव, म्हाजी बायल तर बरे भशेन मोगान जिवीत सारतली जाल्यार ह्या देवाच्या मोगाची गरज आसा, न्हय तुज्या अधिकाराची. न्हय ह्या जो अधिकार देवान रोचणेचेर दिला तो घेवन आमचें बरेपण जातलें. हितून आमकां जाय खाली मोग, जो मोग देवान आमचे भितर ओतयल्लो आसा. रोमकाराची चिटीन 5:5 म्हणटा न्हू, देवान मोग आमचो आपलो मोग आमचे भितर ओतयल्लो आसा. कोणा उदेशी? पवित्र आत्म्या उदेशी. ह्या मोगाकूच बळ आहा आमच्या जिवितान, आमच्या घराब्यान बरेपण हाडपाक, न्हय हें दोनीपण चलोवपाक मनशांचेर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जायते फावटी आमी चलयता आनी चलयत आसा आमी. पूण ह्या उतराची तर आमकां सोजमणी आयज मेवल्या जाल्यार आमी आनीक मनशांचेर दोनीपण चलोवची ना, पूण देवान जे रोचून दवरलां तेजेर दोनीपण चलयतलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता. सोजमता. प्रेज गॉड. सो आतां मनशाक जेन्ना रोचलो देवान, कसो रोचलो? कसलो रोचलो? ना, फिजिकली कसो रोचलो? मातयेचो रोचून मागीर तेज्या तोंडांसून सुवास सोडलो. ती तुमकां खबर आहा? जेनेसीस 2:7 गावता आमकां. जेनेसीस 2:7. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तें वाचात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां जेनेसीस 1:28 कितें म्हणटा पळोवया. वाच 2:7 पळय कसो रोचला देवान, कसो मनशाक रोचलो. तेन्ना सर्वेस्परान देवाक जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. मनीस जिवो प्राणी कसो जालो? स्वास घालो. देवान तेका मातयेचो रोचलो आनी तेज्या नाकाच्या पुडयांसून स्वास जिविताचो स्वास घातलो. अशे तरेन मनशाक तयार केलो. मनीस हे भाशेन मनीस रोचोन येयलो. आतां जेन्ना 26 देव आमकां खबर करता की आत्म्यान आनी आपल्या रुपाचो म्हणल्यार आपल्या सारकेलो आनी आपल्या रुपाचो म्हणल्यार आमकां आत्म्यान देवान तयार केला आपल्या भाशेन, न्हय हे कुडीन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो तेज्या भाशेन तर आमकां तयार केला तर आमचें जिवीत कितलें बरें आसपाक जाय. आमच्या भितर मोगूच आसपाक जाय. कित्याक देव जावन आसा मोग. प्रेज गॉड. आतां आमी जेनेसीस 1:28 वाजया. एंड गॉड ब्लेस देम. कितें म्हटलें देवान तांकां आशिर्वाद घातले, बेसांव घातले आनी म्हटलें एंड गॉड सेड टू देम बी फ्रुटफूल, फळादीक जा, एंड मल्टिप्लाय एंड रिप्लेनिश दी अर्थ एंड सबड्यू इट एंड हॅव dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. So देवान कितें केलें? बेसांव घातलें आनी कितें म्हटलें? वाडात आनी चोडात. वाडात आनी चोडात म्हटलां जाल्यार ही देवाची बासावणी आमी मानून घेतल्या आमच्या जिवितान. पूण जेन्ना कोणें कितें विचारलां तेन्ना आमी कितें म्हटलां? ना,
म्हज्या जिवितान ना. कितें म्हणूंक जाय? देवान म्हाका आशिर्वाद घालून वाड आनी चड म्हटलां. आनी हांव तें मानून घेता की हांव वाडल्या आनी चडल्या. कित्याक आमी 2 Corinthians 4:18 कितें म्हणटा? दिसती पडना तेजेर आमचें दानमोन आसपाक जाय. दिसती पडटा तेजेर न्हू, जरी तर आतां आमकां दिसना. म्हणजे देव हिंगासर कसली खबर करता? जेन्ना आमी एकवट जोडटा, काजारी एकवटान आमी येता आनी देव म्हणटा त्या एकवटाचेर आमी वाडोंक जाय आनी चडोंक जाय. न्हूच त्या पूण सगल्या आमच्या एरियान वाड आनी चड म्हणटा. बी फ्रुटफूल एंड मल्टिप्लाय. पूण आमकां दिसती पडटा तेंच आमी सत मानला न्हू. हे बासावणेचेर आमी थीर रावल्या, ह्या बासावणी आमी मानून घेतल्या. म्हाका देवा आतां सद्याक दिसना पूण हांव सत मानता. कित्याक तुजें उतर तशें म्हणटा. तुजें उतर म्हणटा तुवें बेसांव दिलें आनी तुवें म्हटलें फळादीक जा आनी वाड आनी चड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. पूण आमी कितें उलयता? कोणें कितें विचारलें जाल्यार कितलीं भुरगीं आहा? कितें येता आमच्या तोंडांतसून? ना, कांय ना, आजून जावंक ना. हें उतर आमच्या तोंडांतसून भायर सरोंक जाय. कितें म्हणपाक जाय? देवान म्हाका सगल्या आशिर्वादान बोल्लां. देवान म्हटलां वाड आनी चड आनी हांव तें मानून घेता. म्हाका दिसती पडना तितून हांव सत मानता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता आतां अधिकार दिला आमकां. 126 अधिकार दिला न्हू. हो अधिकार आतां आमी कशे भाशेन घेवपाक जाय? मार्क 11:23 आमकां कितें सांगता? मार्क 11:23. दोंगरा लागीं उलय वा दोंगरा बद्दल उलय म्हणटा? आमी कितें करता? दोंगर जो येयला तेजे बद्दल आमी दुसऱ्या कडेन उलयता. पूण आमी कितें करूंक जाय खऱ्यांनी? त्या दोंगराक सांगपाक जाय. ते दोंगराक कोणें उलोवपाक जाय? कशें उलोवपाक जाय? कॅन वी गो टू मार्क 11:23? ओके. फॉर वेरली आय से अनटू यू that whosoever shall say unto this mountain. For verily म्हणटा, I say unto you that whosoever. आता कोणूय तो जावनी म्हणटा. कोणूय जावनी म्हटला न्हू. Whosoever shall say unto this mountain. Mountain म्हटल्यार कितें? दोंगर. ना, कितें सांगतात तुमी? ते दोंगर आमकां दिसती पडटा पळय ते. प्रॉब्लमा कडेन पासून आमी उलोवपाक तयार ना. आमकां देवान सांगला उलय. आमी उलयना. आमकां अधिकार दिला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. अनटू दीस मावंटन म्हटल्यार मावंटन जावन आसा आमचे प्रॉब्लम, आमचे दुयेंस पिडा, जें कितें येयलां ह्या संवसारांतसून येयलां आमच्या जिवितान आनी आमी तें मानून घेतलां. तें आमी तें अणभवलां आनी आमी तें मानून घेतलां. पूण आतां टायम आसा आनी हें जें दोंगर आहा तो कसो वाडटा? उतरां उदेशी. आमी उतर उलोवन तो दोंगर वाडटा. तो एक सांसवाचे बिये येदो आसलो सुरवातेक. पूण आतां आमी उलोवन सगळें व्हडलें जालां. आतां व्हडलें जालां जाल्यार आतां आमी कितें करूंक जाय? तें दोंगरा कडेन उलोवपाक जाय. कशे भाशेन आमी उलयतलीं? कितें म्हणटा? Be thou removed and be thou cast into the sea. हिंगो जेजू सांगता आमी उलोवपाक जाय. Say to the mountain, go and throw yourself into the sea. And shall not doubt in his heart. दुबाव धरूंक जायना. आमी पयले स्वातेर तो अधिकारूच घेयना. दुबाव सोड. जरी तर आमी हें जें आमकां दिलां अधिकार घे म्हटलां, ह्या दोंगरा कडेन उलय म्हटलां, तेंच तर आमी घेयना जाल्यार दुबाव आनी पयस पडलो. पयले स्वातेर आमी हें आतां मानून घेवपाक जाय. ही पदवी देवान आमकां दिल्या दोंगरा कडेन उलोवपाक. दोंगर म्हणल्यार आमचे दुयेंस पिडा, आमचे कोश त्रास जिवितांतले, आमच्या घोराब्यान जी परिस्थिती आहा तें आमी आतां तेच्या कडेन उलोवपाक जाय आनी ताका सांगपाक जाय वच आनी दोरयान पड. आनी दुबाव धरूंक जायना. दुबाव धरूंक की जायना? की म्हणटा दुबाव धरूंक जायना? काळजान दुबाव धरूंक जायना. बट शॅल बिलीव दॅट दोज थिंग्स वीच ही सेड शॅल कम टू पास. ही शॅल हॅव वॉटसोएवर ही सेड.
पयले सुवातेर आमी उलोवपाक जाय. कितली आमी उलयता दोंगरा कडेन? उलोवंक जाय. मागीर कितें करूंक जाय? दोरयान वचोन पड म्हणून सांगपाक जाय. दुबाव दवरूंक जायना. काळजांत, मनान म्हणना, काळजांत म्हणटा. मनान आमचे दुबाव येताच, पूण आमचे दल्लेले आहा आमी ताका आतां एंट्री दिता त्या दुबावाक. ओ देवाच्या उतराचेर थीर रावता. डू नॉट डाउट इन युअर हार्ट अँड वॉट यू हॅव सेड शॅल बी योर्स. बिलिव्हिंग, स्वत मानून. दुबावूय धरूंक जायना आनी आमी स्वतूय मानूंक जाय. स्वत केजेर मानूंक जाय. जें कितें आमी म्हटलां तें जालें म्हणून स्वत मानपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता? कोणाक कितें सजमंक ना? सो आतां आमकां अधिकार दिला. आमी पळयला उत्पत्तीच्या पुस्तकान 1:26 अधिकार दिला. तो अधिकार आमी घेवया. आमच्या दोंगरा कडेन उलोवया. जें कितें आमकां काळोख दिसता, जे भाशेन देव उलयलो उजवाड जा आनी उजवाड जालो, तीच पदवी आतां देवान आमकां दिल्या. आमी उलोवपाक जाय. जें कितें आमकां काळोख दिसता आमच्या जिवितान, तेच्या कडेन आमी उलोवपाक सुरवात करूंक जाय. जे भाशेन देवान म्हटलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो, पूण आमी खंय चुकता? आमी दिसती पडटा तेंच उलयता, काळोखूच उलयता. उजवाड आहा तीच. आतां ह्या रुमान तर काळोख काळोख जालो. आतां उजवाड तो जाय जाल्यार आमी कितें करतलीं? कितें करतलीं आमी? स्विच ऑन करतलीं. पूण ती स्विच ऑन करून त्या काळोखाक आनी पदवी आहा उजवाडाक रावपाक? ना. प्रेज गॉड. तेच भाशेन ह्या जिवितान आमचें कितें काळोख येयला तो थोड्याच टायमाचो. पूण जे मेरेन आमी मानून घेयना, जे मेरेन आमी भावार्थान स्वत मानिना, ती पदवी देवान आतां आमकां दिल्या आमच्या दोंगरा कडेन उलोवपाक, ते मेरेन आमी तो दोंगर थींच आसतलो. आनी आमी तो दोंगर कसो वाडयता? एकामेकाक सांगून. कशी हा म्हटल्यार पुरो. सगळें मागीर जालें. ताका लागून कोणाकूच विचारपाचें ना कशी आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता? प्रेज गॉड. कितें कोणाक विचारूंक जाय? 2 Corinthians 4:18. तुका जाय तो? ओके. सपोज टू टेक देन आय फॉरगॉट. थँक्यू जीसस. ओके. कितें म्हणटा हिंगर? वी लूक नॉट एट द थिंग्स वीच आर सीन. कितें म्हणटा? वायल वी लूक नॉट एट द थिंग्स वीच आर सीन. हें कोण म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा. बट एट द थिंग्स वीच आर नॉट सीन. खरें म्हणल्यार आमी कित्यान स्वत मानूंक जाय? दिसोना तितून, पूण आमी कितून स्वत मानता? दिसता तितून. वायल वी लूक नॉट एट द थिंग्स वीच आर सीन. म्हणल्यार आमी दिसती पडटा त्यो मानूंक घेवंक जायना, पूण दिसोना त्यो. आतां दिसोना तें म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर. देवाचें उतर आमकां दिसता, पूण आमी तें मानून घेता भावार्थान. प्रेज गॉड. बट द थिंग्स वीच आर नॉट सीन, फॉर द थिंग्स वीच आर सीन आर टेम्परल. म्हणल्यार थोड्याच टायमाचें. जें कितें आमकां दिसता तें थोड्याच टायमाचें. जें कितें आमकां दिसोना तें जावन आसा सासनीक. सो हें देवाचें उतर जावन आसा सासनीक जिविताचें. सो आमकां केची गरज आसा देवाच्या उतराची. जें आमकां दिसती पडना वो आमकां कितें दिसती पडटा पळय तें दिसती पडना पळय तें. तितून आमचें सगळें बरेंपण आहा. आनी तितून आमकां एक संवय जातली. दिसती पडना तें आमी मानून घेवंक जायना देवाच्या उतरा प्रमाणे, पूण आमी सदां खूंय पडटा? आमी दिसती पडटा तें मानून घेता. पूण हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा वायल वी लूक नॉट एट द थिंग्स वीच आर सीन बट एट द थिंग्स वीच आर नॉट सीन. आमकां दिसती पडना तितून आमचें दानमन आसपाक जाय. म्हणल्यार तें देवाचें उतर, तें जिवें उतर, तें देवाचें उतराक पदवी आसा जें आमकां आतां सद्याक दिसती पडना, पूण फुडें आमकां तितूनच सासनीक जिवीत आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता? सगळ्यांक सजमता? सजमलें? सो आमचें दानमन आतां केजेर आसपाक जाय? दिसती पडना तेजेर. कित्याक दिसती पडना तें सासनीक. दिसती पडटा तें थोड्याच टायमाचें, टेम्पररी. आनी हें दोनीपण आतां देवान आमकां दिलां. तें दोनीपण आमी मनशांचेर न्हय, पूण आमच्या परिस्थितीन जे दोंगर आमच्या जिवितान येयल्या, आमी उलोवन जे वाडयल्या,
आतां हें उतर घेवन अकॉर्डिंग टू मार्क 11:23 आमी त्या दोंगरा कडेन उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. देवान आमकां दोनी पोंड दिलां रचनेचेर, पूण तें आतां आमी घेवपाक जाय न्हू. आमी तें उलोवंक जाय. सगळें उतराचेरूच आसा. तेका लागून सुरवातेक सावन 2 उतरां आहा, 2 भाशेचीं उतरां आहा. एक संवसारी आनी एक देवाचें उतर. आमचें दान मन फकत देवाच्या उतराचेर आसलें जाल्यार आमचें दान मनूय दिश्टी पडना त्या वस्तूंचेर आसतलें. न्हूय दिश्टी पडटा पळय त्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. थँक्यू जिजस. सो आमी हिंगासर स्टॉप करया. सगळीं उबी रावया. निमाणें मागणें करया. थँक्यू जिजस. ओके. आमचो इंग्लीश रितीर आसतलो नोव्हेंबराचे 4 तारीख ती नोव्हेंबराची 9 तारीख. सगल्यांनी येवचें आनी कोणाक इंग्लिशीन बरें समजता तांकां उदीक करून आमी हाडची. तुमची कोण फ्रेंड आहा, सोयऱ्यां आहा, कोण गोच्ची आहात वो तुमच्या फ्रेंड सर्कलान आहा तांकां सगल्यांक कळीत करात. हो रितीर जातलो मंडे टू सॅटर्डे, November 4th to 9th. Praise God. Those who are watching on YouTube, आमचो रितीर आहा जो जातलो 4th November till 9th November, Monday to Saturday. Monday to Saturday. सगल्यांनी सोमारा येवचें, हितून वांटो घेवचें. हें देवान आमकां एक फुकट देणें आमकां फावो केला. तितून आमी आनीक लोक हाडचो. जें कितें बरेंपण तुमी अणभवलां ह्या उतरा उदेशी तें दुसऱ्यांकूय आमी दिवचें. प्रेज गॉड. सगल्यांक सांगात. आमचो हो एकूच रितीर आसतलो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान. रोखडोच जालो. आतां आयज कितें तारीख? 25th. एक 9 दिसांनी तो रितीर आमचो सुरू जातलो. सांगात एकामेकाक आनी तुमी येवचें सगल्यांनी. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आमी निमाणें मागणें करया. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, ह्या दिसा खातीर, ह्या आमच्या रितीरा खातीर, ह्या रितीर तुवें बरे भाशेन आमकां बरे भाशेन ह्या उतराची सोजमणी दिल्या. ह्यो रितीर सगळे बरे भाशेन गेला म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमी तुका वाखाणटा बापा. आमच्या बळान कांयच ना पूण तुजी गरज आमकां दोनया. तुजी कुर्पा दी. तुवें आमकां एक फुकट देणें कशें दिलां तेजी आमकां गरज दोनया. आनी ती तुवें आमकां दाखयल्या हे देवक्तार. आनी आमी सोत मानता ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान जायतो लोक येवचो आसा ह्या उतराची सोजमणी घेवन. आनी हें कितें आमकां जें देवान आमकां एक फुकट देणें कशें दिलां उतर शिकपाक तेजो आमी सगळी बरे भाशेन तेजो फायदो घेतात म्हूण आमी तुका बापा आर्गां दिता. आनी हे शिकोवणे खातीर कशे भाशेन तुवें आमकां अधिकार दिलाय. ह्या संवसारान कशे भाशेन तुवें स्वर्ग आनी संवसार रचलाय सुरवातेक तावन आनी निमाणो तुवें मनशाक रचलाय. आमकां कितेंच उणेंपण भोगिना जावं पूण जें कितें तुवें आमकां ऑलरेडी दिलाय तितून आमकां सगळें तुवें दिलाय. बेसांव जालाय म्हूण आमी सोत मानता बापा. आमी तुका आर्गां दिता. आमी तुका वाखाणटा. आनी जें कितें आमकां दिश्टी पडटा तें थोड्याच टायमाचें पूण जें कितें आमकां दिसना बापा तें सोदां तोखतात असलें. तें सासणीक हें उतर जावन आसा जिवें जें उतर जावन आसा सासणीक. हें उतराची आमकां गरज दोनया. हें उतर जें आमी शिकता तें उतर आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आमी तुका आर्गां दिता. वाखाणटा. सगळीं आमची भाव भयणां जीं हिंगासर येयल्या ह्या रितीरान वांटो घेतला आनी तांकां ह्या उतरांतल्यान कळीत जालां तुजें उतर कशें काम करता. तुजें उतर पदवेचें. तुजें उतर जावन आसा भावार्थाचें. आर्गां तुका बापा. वाखाणणी तुका बापा. महिमा तुका बापा. हें मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन. 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 प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस.